ताका सांगतालो आनी ते चाकर ताचें उतर पाळटाले. मोच पयलीं मानू आमी सर्वेस्पराच्या घरा येता तेन्ना भावार्थान येवया आनी हो भावार्थ मोच पयलीं मानू आमी दर दिसाक जिवंक आमी वावरुया. तर ह्या नातालांच्या काळांत आमी भितर सरल्या आनी एक बरो सुयेग आमकां आमची जण एकल्याची ओतमेक तयारी करूं. सो दर दिसाक ही मिसाची भेट आमकां फाव जाता. दर दिसाक हें देवाचें घर आमकां सकाळचें वा खंयच्याय वेळार उक्तें आसता. तर ह्या घरांत सर्वेस्पराच्या संतोशान येवया, भावार्थान येवया आनीक देवाचें बरेंपण, कुशालकाय, शांती आमच्या जिवितांत घेवं तेच बापाची कृपान बळ आमकां सण एकल्याक मागुया. बेठोन एक आमी गायन गावया. ना आमचे लागीं C25 पान 30 आनी 9, C25 पेज 39. म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोड पोतबेदार दिया बापाक मानतात असताना सामूळ मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खी पवित्र सुबेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी करी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच ताचेच वरवीं सासणाची सोडवण चडूंक आमी पावशें कर. मागता तुज्या पुता जीवचें नांव बी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय वचचें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोतपितार सासणाचे देवा, सोर काय सोदता जो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्ले येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें. तुका आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबार सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. Povit, 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 Donarazzo sorbes cortu, Soldani sosar volla, Duja voi mola, Usorgi tuga soisu, Sorves moracenavi, Queda takasoi, Usorgi, 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 tukasoisu. बापा, कोरस पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचेच क्रिस्ताची कूड आनी प्रगत. आपलेच कुशीन कोस मरण सोंसुंकेचे आदी ताणें उडो घेतलो
तुका तीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, हे म्हजे गोड तुमचे पासत समर्पचे. तेच परी जेवण जातोच ताणी कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत, पातकांचे बॉक्सांनी मेच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मुनशा पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावटाचो गोड परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन आमी परगटा, तुझ्या येण्याक आमी वतरेता. बाबा जीवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडाण सोरमोची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुडां रोगो शेवतले आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमचे भाग्यन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गोळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका पिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबसो दोमेन ती आमच्या गोचयांची, आमच्या बाबा भयणांची, इश्ट मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टा गोतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पौसळीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकुवार मारी देवाची माय सांगाती, भाग्याव जुसे तिचो पोती, भाग्याव धर्म दोता, भाग्याव जुसे वाज, सान फ्रांसीस शावेर, सान मिगेल आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. तूं क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू दाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापा, सोरबोंदून आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासना. म्हजे भयण मानू, 2 दिसाक एक आमकां व्हडलें बाग म्हणल्यार सर्वेस्पराच्या घरांत आमकां येवंक मेवता. तो सर्वेस्पराच्या घरांत संतोशान आनीक भावार्थान येवया आनी के भाशेन सर्वेस्पराचें बरेपण, शांती, खुशालकाय, पेकोवणी आमी 2 दिसाक आमच्या जिवितांत अनुभव तेच जेजू शिकल्या प्रार्थनांतल्या बोळ आनी कृपा सोनेकल्या मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणें पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परात सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडाराज क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोमयाचीच क्रिस्ता तुमच्या धर्मताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हज्या पातकाचेर न्हय, म्हज्या पयस सभेच्या भावाटाचेर दिसकाल आनी जे कशे परम तिका शांती दी आनी तूं सुका एकवटान सांबाळ. जी येता राजभर चलयताय सासनाच्या सासना. सोमेची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेका मोगान जीवची शांती दियात. देवाचे शिरे संसाराचे पाप कटले आमची कपलूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप कटले आमची कपलूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्या सगळीं सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका पावना पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुडीन जेजूक आमच्या काळजान शेवतर आमी गायन गावुया D17 जेजू मोच्या देवा पान 50 D17 पेज 56 जेजू मोच्या देवा आवडे दागेवच्या तुका जेजू मोच्या देवा आवडे दागेवच्या तुका मोच्या जेजू सगळेच मोचे गाडी सायबा प्रार्थूया देव आमचे बाप्पा शासनाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिले आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत उतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूं आनी सदां तोखतल्या देण्याक लोबदूंक तूं आमकां शिकय हो तुज्या जेवणाचो फोड आम्हा सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेवचे नांवान आमेन म्हज्या बहीण मानू आयज सांगले ते भाशेन सांजे 5:30 वाजता निर्वासनेचें बलिदान आसतलें आनी तें बलिदान भेटोवंक आमच्या सांगाताक आसतलो आमचो आदारी बिस्प साहेब सिमा फेर्नांदीस तुमी जाता जाल्यार ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवचो म्हूण मागता
सर्विसपूर तुमची सोबी आसूं तुमचे सव्यास आनी सोदपूत बिदार देव बाप पूत आनी पवित्र तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मागणे सामिगे मावबडव्या लोडायच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका दोमकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता आनी तूं सर्गीच्या दोलबाराच्या कुंवरार देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या ओतम्यांक एमकोणांत लोटून घाल, कित्याक त्या ओतम्यांचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक सोडपडटात. आमेन. भाग्योन फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्योन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गांत मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. सोणेकल्यान ह्या वेळार सांत फ्रांसीस शावेराचे विणवणेन भावार्थान हांव तुमकां कितें जाय तें मागचें. आमचे ओतरे बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटा. आमेन. दिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावुया. यू 19 सान फ्रांसीस शू शाबेरा 5240. यू 19 पेज 240. San Francisco